कंडक्टर कोण? सब कॉन्ट्रॅक्टर प्रवीण प्रभू तिने स्वतः सांगला म्हाका स्वतः सांगला त्या स्पॉटाचेर हांवें म्हटलें बाबा हे तुजे खंटा पळय ते म्हटलें तेव्हा कितें चल्लां म्हटलें म्हाका 5 स्क्वेअर मिटराची तुमी नोटीस दिलेली आसा ती लायल्ली आसा हांवें रस्तो असो आसा ना आपणा म्हटलं काय खबर ना आपणा PWD इंजिनियरान सांगला तसो आपण करता म्हणून हांवें ते जो चीफ इंजिनियर आसा ताका हांवें पार्टी केल्लो आसा एक्यूज केल्लो आसा ताकाय म्हणटकूच हांवें कोणाक एक्यूज केलें MUR कंपनीचो जो जनरल मॅनेजर DGM मिस्टर वेणू जे कोलवाळे त्यांचे ऑफिसाचो ॲड्रेस बी दिलेलो आसा हांवें तांकां मेन एक्यूज केलो त्याच्या बरोबर सब कॉन्ट्रॅक्टर मिस्टर जो प्रवीण प्रभू म्हणून आसा ताका एक्यूज केलो आणि बाकी चीफ सेक्रेटरी एज वेल एज चीफ इंजिनियर ऑफिस. येस अमित एक्झॅक्टली विषय तुमच्याकडे काय डिस्कशन झालं आणि तुमचे काय निर्णय तुम्ही घेतले? तो वर्सा पळय जो 20 तारखेर एक्सिडंट जालो आनी तातूंत आमचो एक युवक येसो कृष्णा सावंत हेचें जें निधन जालां त्या बद्दल आमच्या वाड्याचेर एक प्रकारची म्हणटात तशे हाहाकार आनी एक शोककळा हें जालें. ताका लागून आमचे सगळे वाड्यावरचे लोक 2 दीस पयलीं हांगासर येयल्ले पण पेरनेम पुलीस स्टेशनाचो PI हांगासर उपस्थित नासल्या कारणान आयज ताणें आमकां आफयल्ले. सगळे जाण आयज आमी आयले. आमची तेंच्या कडेन मागणी आसा की जे तेज्या कुटुंबाचेर जे आयज संकट निर्माण जाल्लेलें आसा ताका तेंच्यांनी न्याय दिवपाचें कार्य करपाचें. हाका लागून आमी तेंच्या कडेन एक निवेदन सादर केलां की जो कन्सर्न हायवे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेचेर तातडीन FIR रजिस्टर करपाक जाय आणि हे जे कोण आता 10-12 बळी गेले त्या रस्त्याचेर त्या सगळ्या कुटुंबांक तेंच्यांनी न्याय दिवपाचो एक प्रामाणीक प्रयत्न करपाक जाय ही सगळी आमच्या ग्रामस्थांची मागणी आसलेली. रिगार्डींग जी एक्सिडंट जी केस जाल्या त्याचेर तेंच्यांनी आमकां सांगलां की तेंच्यांनी FIR रजिस्टर करून कोणाचेर ताका अरेस्टय केला त्या ड्रायव्हराक आणि द केस अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आसा. मेडिकल रिपोर्ट येवपाचो आसा अशें तेंच्यांनी आमकां सांगलां. आणि जो सेकंड पार्ट हायवे कॉन्ट्रॅक्टराचेर जी रजिस्टर करपाक जाय FIR म्हणून आमी सांगलें तेंच्यांनी आमकां सांगलें की 15 दीस ह्या भितर आपण प्रयत्न करता आणि तेचेर FIR रजिस्टर करता. आमची ग्रामस्थांची मागणी आसा की जर फाल्यां सकाळी 15 दीस न्हय जर 30 दीस आयज पासून जर 30 दिसा भितर जर त्या कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टराचेर जर FIR रजिस्टर ना जाली ह्या पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर जाल्यार आमी सगळे मांद्रेवासी सगळे पेडणे तालुक्यांतले तमाम लोक रितसर परमिशन घेवन रास्ता रोको करपाची आमची सगळ्यांची तयारी आसा. आणि जे कुटुंबांनी आपापल्या कुटुंबातले जे बळी थंय त्या रस्त्या खातीर गेल्लेले आसा तांकां सगळ्यांक एक न्याय दिवपाचो आता ग्रामस्थ प्रयत्न करतले. जर हो प्रश्न 1 म्हयन्याच्या भितर सुटाव जावंक ना आणि जर त्या कंत्राटदाराचेर जर FIR रजिस्टर जावंक ना जाल्यार